भलायकेचे नावीन आमेन. आमेन. भलायकेचे सायबिनीक नवेन वेलकनी. ए बो पवित्र अंकवारी. ए बहु पवित्र अंकवारी. बो पवित्र. बहु पवित्र. त्रित्वेन. त्रित्वेन. तुका सुरवेकता. जेजूची आवयसां विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना बोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा. मोज्या मागणेच्या खोतकोत्यान हांव कोरेंच ही कुशलकाय आनी वो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता. ए दुखवलेल्यांचे माये तुवें ए कुशलकायेचो उगडास काडटल्यांक एक खेरीत शेकाय बासायल्या. तोर ती शेकाय म्हाका ह्या मोज्या गोरसांनी खोर तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटलें. तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कोडे विनयता. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेलोशे कोर ना तोर म्हाका गरजती कुरपा मागून घे. हांगा तुमच्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. आमी आमची मागणी घालता आसतना किरीतपणी मागुया. एक आमचो भाव फ्रांसीस फेर्नांडीस हिंगा येयलोलो आनी चड सिरियस आसा, हॉस्पिटलान आसा. सगळीं आमी सायबीन माय कोणें मागुया. सायबीन माय ताचे पासत जेजू कोणें विनंती करगे सायबीन माय आनी ताका बरो करून ताच्या गांवकारां गोंयां बरे भाशेन पावय म्हणून हे मागणें आमच्या मागण्यान दवरुया. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजतीन आसलोलो मोजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता. तोर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना बोगली मोजे मागणे आयकून घे. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपूत जेजू बगेती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपूत जेजू बगेती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपूत जेजू बगेती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपूत जेजू बगेती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपूत जेजू बगेती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपूत जेजू बगेती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचेतायसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपूच येसू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपूच येसू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपूच येसू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये ए देवाची माई एमोचे एमोचे नमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नमना सांगाती मांडून घे नमान कुरपेन बोललेले एमोचे नमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतिया सावमून ऑत्रेक्ता ए सोस्तेल्यांचे बुजवंडारे त्याचो पूत मनीस तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेलून घे हे पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुझे कालीज जेजूच्या मोगान लाजताले मोची खालती मागणी आयकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेलोय. आमेन. उद्गाराची प्रार्थना. देवाचे माये मोसो उगडास कर ए बागियोन आंकवारी आनी माये तुसो हांवें सदांच उगडास करून म्हाका आदार दी. भोव बागियोन आंकवार मरे देवाचे माये जेसू लागीं मोचे पासत माग ए निर्मोल ओस्तोरे जेसून म्हाका भायर घालूं केदींच निर्मी नाका. मारये मोच्या खालसान तुजो मोग करूं आनी मोजे जिबेन तुजी तुस्त करूं केन्नाच हांवें तामोनाचो निर्मी. माये जेसू खातीर तुज्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूं निर्मी. मारये हांव तुजो एक खालतो चाकोर जावं निर्मी. मारये हांव सगळोच म्हाका तुज्या हातान घालता. तूं म्हाका मांडून घे आनी म्हाका सांबाळ. मारये मोच्या मोन्नाचे निमाणे घोडयेर पर्यंत तूं म्हाका सांडी नाकाय. नमान मुरये तूं म्हजो आसरो मोचे पासत माग तुजेरूच हांवें सगळ्या मोच्या कालसंता बोरवोसो दवरला. मारये तुजेर बोरवोशान पातयोन रावता ताका तूं केदींच सांडी नाकाय. तुका जाय जाल्यार मारये तुजेर पातयोन रावता ताका सोडवून मेडो नासतना केन्नाच पुरोना. नमान तुका देव बापाचे दुवे नमान तुका
नमान तुका देवापुताचे देवपुताचे माये माये नमान तुका नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पवित्र आत्म्याचे पोतीने पोतीने नमान तुका नमान तुका देव पवित्र पवित्र त्रिंदादीच्या त्रिंदादीच्या टेम्पला भाग्यवंत भाग्यवंत माये ओदृष्टात सांपडलेल्यांच्या आदाराके अस्कोतान आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवा भेटयलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कर तुझे पवित्र आनी व्हड नांव वाकांटात तांकां तुजी केरी मोजत फावो कर तूं कोरी आवय म्हूण आमकां दाखय एबो निर्मल आंकवारी आदवाच्या सगल्या चलयां मदें खालती तूं आमकांय तुजे सारकी खालती आनी निर्मल कर पातकाचे बांदपास सोडय कुड्ड्यांक उसवाड दी आमकां एक निर्मल आनी बागीवन जीवित दी एपोरी एका दिसाक तुझ्या सांगातात तुझ्या पुताक आमच्या दुनियाक आमी बगूंक पावो आमेन नवेनाचो पयलो दीस ए निस्कलोन आंकवारी देवाचे व्हडते रोचणे सोर पदवेदारान तुझे सवे व्हड वस्तू केल्यात जशें ताणें संसार रोसतना सगलें उदक दोरयान जमयलें तशें ताणें आपली दौलत आनी सोबिताय तुझे ताय एकठायल्या ए पृथ्वे वयले व्हडते रोचणे संवसारांतले व्हडते सोबिताये देवाच्या पवित्र टेम्पला पवित्र त्रित्वेचे बागे आमी तुझी तुस्त कोत्ता भलायकेचे मोगाल माये आमी तुझे लागीं मागता आमचे इगोर्जो सांबाळ बाब साहेबाचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी सगल्या बऱ्या मनाच्या मनशांक राख सगल्या तुझ्या भुरग्यांक राख आनी तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी पवित्र माये आयच्या तरणाट्यांक पातकाच्या कालोखांतले वाटाय आनी नीज मार्गान तांकां चलय आमच्या आंकवार चेड्या चेडवांनी आपले आंकवारपण फावो तशें सांबाळू तांकां कृपा कर आमचे गोराबे मोगान जिवोशे कर खरेंच तूं आवय बापायचो नमुनो राडांचो आसरो दुखवल्यांच्या कालसाचो बुजवंडार गरजेवंतांचो तेवो आनी पिडेस्तांचो बोरवोसो आमकां देवाची कृपा आनी मोग मेळून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हे तरेन आमी सदांच देवाची विश्वासी भुरगीं कशी चलू आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन
सगळे उबे रावयात. मिसाचे भेटेक सुरवात दिवन गीत गावयात. सोदूंक आमी आयल्या. Odur gitani dukat Wakanyuk bapa zomliao Sodo kami ailau dukat Bolidan beto kailau Odur gitani dukat Wakanyuk bapa zomliao Sodo kami ailau dukat Bolidan beto kailau Oimat Jesu Kristat Priticat mogal sagorat Mogalat raya priticat Poladik mojadarat Oimat Jesu Kristat Priticat mogal sagorat Mogalat raya priticat Poladik mojadarat Deva utoraikom Shivit bapak betong Subliek taizayat Deva mogal gayat Utoraikum Shivit bapak beto Sogli ektai zayat Deva mokat gayat Iman Jesu Kristat Priticat mogal sagorat Mogalat raya priticat Poladik mojadarat Oima Jesu Kristat Priticat mogal sagorat Mogalat raya priticat Poladik mojadarat. मोगाळ बाबा भयणानो सायबीण एकूच पूण तिका आमी जायत्या नांवांनी पाचारता. आयज आमी सगलीं भावार्थी कशी वेलंकनी सायबिणीचे हे पोरबेक ह्या नोवेनांनी वांटो घेवंक हांगा हाजीर जाली. सायबीण मायन जायतीं बरेपणां आमच्या जिवितांत घडोवन हाडली. तो सगलें बरें देवा लागच्यान येता म्हूण ओळखून घेवन सगल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया आनी दिनवाशी काळजान ह्या मिस्सा बलिदानान वांटो घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणानो तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र जाग्यार माये मोगाचो येवकार. आयज जावन आसा वालांकानी सायबीण मायेच्या पोरबेच्या तयारेचो पयलो दीस. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारिया जाणवायेचें ठिकाण. देव जावन आसा जाणवायेचो सागोर आनी देवान मनशाक रोचलो तेन्ना ताणें मनशाक जाणवायेचें देणें फावो केलें. जाणवाय आमकां बरें आनी वायटा मदें अंतर करूंक शिकयता. मारयेन सदांच बरें तें विचून काडलें आनी देवान दिल्ले जाणवाये पोरमणें वागूंक सदांच बरें तें केलें. मारयेची देख घेवन आमी देवान दिल्ली जाणवाय वापरून बरें आनी वायटा मदें अंतर करून जाणा जावंक बापा लागीं कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया.
मोगलिस्तानो सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां देवान आमकां जाणवाय दिल्या मोद दिल्या बरें आनी वायटा मदें उंतोर करूं पूण जायते फावटी बरें आनी वायटा मदें उंतोर करूंक आमी चुकली आमी पातो कादारला आमच्या चुकीची दूख धरुया आनी पिराचीत रितीन वांटो घेवया सुम्या जेजू बऱ्या आनी वायटा मोदें फरोक समजून बरें तें विचून काडूंक देवान आमकां जाणवाय फावो केल्या पूण जायते पावट आमचे अस्कोतायेक लागून बरें करचे सुवातेर वायट विचून काडलां आनी बरें सोडून दिलां हे आमचे चुकी खातीर आमी माफी मागता प्रार्थुया हे मीस हांव तुमच्या इंतेसांवां पासत भेटयतां ह्या वेळार आमची खाजगी इंतेसांवां बापा मुखार दवरुया पयले सुवातेर आमची दिनवासनेची काळजां बापाक कोरपुया वेलंकनी सायबिणीचे मोजोतीन जायतीं बरेपणां देवान आमच्या जिवितान आकारून हाडल्या त्या पासत देवाक आर्गां दिवया आमच्या जिवितान जर कसलोय प्रश्न आसा कसली आडकोळ आसा पिडा रोग आसा जाल्यार तो बापाक सांगुया खेरीतपणी मागुया सगळ्या भुरग्यां पासत जायतीं ल्हान भुरगीं इलाज नासलेले पिडेक लागून कश्ट वता जायत्या जाणांक ऑपरेशनां आसा ह्या भुरग्यां पासत मागता आसतना तांचे आवय बापाय पासत मागुया तांकां गोठाय धीर मागुया आयज आमकां जाणवायेची मनशां जाणवायेन बोल्लोली मनशां जावंक आपयता आमच्या चालत्या जिवितान बरें तें विचून काडूं वायट तें सोडूं देवाचो आदार मागुया खेरीतपणी मागुया सगल्या आमच्या पिडेस भाव भयणां पासत वो करून जाणी आपल्या पासत आमकां मागूंक लायलां आमची गोडचीं आसात आमची जाणटीं आसात घरा आतुरणार आसात तांच्या कोश्टान तांच्या एकसूरपणान देवाचो सांगात तांकां मागुया सोर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागयोन निती आंकवार मारयेचे विणवणी हे जिणेच्या दुकांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावो आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणा आमेन बागयोत पावलून कोरीतकारांक बुरयलोले पयले चिटी वेलेक वाचप बावा भयणानो पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना पूण शुभ वर्तमानान परगोटूंक म्हाका धाडला आनी क्रिस्ताच्या कुर्साची शक्ती नपयत जावंक आनी जायना जावंक मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी ते पुरगोट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना इबाड जाता तांकां कुर्साची शिकवण म्हटल्यार एक पिशेपण पूण तारोन मेळ्ळां तांकां मुणगे आमकां ती शिकवण देवाची शक्ती कित्याक अशें बरयलोलें आसा जाणाराचे जाणवायेचो हांव भस्म करतलो आनी बुधवादाचे बुद्धीचो हांव नाश करतलो जाणार ते खूंय आसात
शास्त्री ते खूंय आसात हे आमचे काळाचे तत्वीक गिन्यानी ते खूंय आसात हे संवसारांतली जाणवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जाणवायेन तारायलोले पोरमोणे संवसार आपले जाणवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना देखून आमी परगोडटा ते निरोपाच्या पिशेपणा वरवीं भावार्थ दोतोल्यांक तारण दिवंक देवाची खोशी जाली जिदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाई सोदता पूण आमी परगोडटा तो कुर्सार खिळायलो क्रिस्त हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण पूण देवाचे आपोवणे आसा तांकां जिदेवांक तशेंच ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती देवाची जाणवाई खरेंच जे कितें देवाची पिसाय दिसता ते मनशाचे जाणवाये परस अदीक शेणे आनी हे कितें देवाची असक्ताय दिसता ते मनशाचे बळावून अदीक बलिश्ट देवाचे उतरे देवाचे उदकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो तूंच म्हजो धनी Mozo sumi, tuc mozo di, wakani tuka kazanta. Tuc mozo rucnar, tuc mozo doni, wakani tuka kazanta. Tuc mozo adar, tuc mojibo, wakani tuka kazanta. Tuc mozo asro, tuc mojisu, wakani tuka kazanta. Jesus var mozo sa gloria kala shiva viswas tučir mozo gilda Jesus kilo mozo mokani tučir mozo namo tučir sošieta Mozo sumi, tuc mozo diu, wakani tuka kazanta. Tuc mozo rucnar, tuc mozo doni, wakani tuka kazanta. Jesus angat mozo wan plena angat tuzo boba Tuja sotos vitro. Jesurai mozo Pulpito sopitos, alu moja civitazo. Tuc mozo adar, tuc moje bol, wakani tuka kazanta. Tuc mozo asro, tuc moje su, wakani tuka kazanta. शुभ तुम्हारा कुबीरायात Alleluia, sorves fora, soy, soy. Alleluia, sorves fora, soy, soy. Alleluia, sorves fora, soy, soy. Alleluia, sorves fora, soy,
Silvo undo unta somi Undo hokatato Sasnanci etolo Alleluia Sorbe svorak soi soi 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमची सोबे असो सा मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोया जेजून आपल्या शिसांक ही वापार सांगली आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंवकारे भशेन सर्गींचे राज तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाणो आसल्यो 5 पिसाट आंवकारांनी दिवलो घेतलो खरे पूण आपणा बराबर तेल घेतले ना शाण्यांनी दिवल्या बराबर आपल्या आयदनांनी तेली वेले न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागलो आनी न्हिदल्यो पूण मोदनार बोपाळ आयकूंक आयलो पळयात न्हवरो पावत येत ताका स्वागत दिवंक भायर सरात तेन्ना त्यो सगल्यो आंवकारी उठल्यो आनी आपापल्यो दिवलो तयार करूंक लागल्यो पिसाटांनी शेण्यांक म्हळें तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात आमच्यो दिवल्यो पालवतात पूण शाण्यांनी अशी जबाब दिली एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत विकतेल्यांकर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें त्यो तेल विकते घेवन येयात म्हणसर न्हवरो पावलो तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बराबर लग्नाच्या वस्त्रांत भितर गेलो आनी दार बंद जालें उरलेल्यो आंवकारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो सायबा सायबा आमकां दार उगड पूण ताणें जाप दिली हांव तुमकां खरेपणी सांगतां हांव तुमकां वळखना म्हणटच जागृत रावात कित्याक दीस न्हय म्हण घडी तुमी नकलोत जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका ख्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणानो आमी जिवितान लोकांक तोखटे हो टायटल दितात आनी हो टायटल जायते फावटी तांचे जिवीत कशे भाशेन ती जियेल्या ओ कसलो हेतू ओ कसले वर्च्यू तांणी दाखयला उक्तेपणी ताचेर आदारलेलो आसा देखीक आमी सरदार वल्लभभाई पटेलाक आयर्न मॅन ऑफ इंडिया म्हणटात कित्याक ताणें आपली पर्सिस्टन्स यूज करून जेन्ना भारत देश ल्हान ल्हान प्रिन्सली स्टेट्सान आसलो तेन्ना ताणें तांकां सगल्यांक एकठांय हाडून एक भारत घडलो आमी जर क्रिकेटीक मळार आमची नदर मारली जाल्यार आमकां राहुल द्राविड मेवता आनी ताका आमी द वॉल अशें म्हणटात कित्याक ताचें डिफेन्स सॉलीड आसलें मोगलिश्टनो आयज आमी सायबीण मायच्या वेलंकनी सायबिणीच्या पोरबेक तयारी करता आसतना पयल्या नोवेनांत आसा आनी ही सगळीं नोवेनां सायबीण मायची जी लादीन आमी म्हणटा आनी जे तोखटे टायटल तिका आमी दिल्यात ताचेर आदारलोली आसतली आनी आयचो विशय सायबीण माय जाणवायेचें ठिकाण मोगलिश्टनो आमी जाणट्यां लागीं उलयलीं जाल्यार आमकां तांची जाणवाय आयकूंक येता ती जायते फावटी म्हणटात हे केंस धोवे बेश्टेच जावंक ना जायते पावस आमी पळयल्या जायते गिमाळे आमी पळयल्या जायतीं वर्सां आमी सारल्या आनी ही तोकली जाणवायेन भरलोली तोकली मोगलिश्टनो आमी भुरगीं कितलीं हुशार आसत जाल्यार आमी तांकां जाणार म्हणिना जाणविकाय आनी पिराय बाराबोर वेता जितलो तूं पिरायेन वाडटा
तितलो तूं जाणार जाता. आयज आमी सायबीण मायक एक तोन्नाटी कशी जाणवायेचें ठिकाण अशें कित्याक म्हणटात. आजच्या फाटल्यान हेतू म्हळ्यार सायबीण माय जेजू क्रिस्ताक जो जाणवाय आसलो ताका आपल्या कुसव्यान तिणें सांबाळलो, ताका वाडयलो आनी ताका मार्गदर्शन दिलें आनी काच लागून तिका जाणवायेचें ठिकाण म्हणटात. आमी जर मॅरी सीट ऑफ विजडम इंटरनेटाचेर टायप मारलें जाल्यार आमकां बाळू जेजू सायबीण मायच्या पांयाशी उबो रावलोलो दिसून येता. मोगलीशनो आमी जो सायबीण मायचें जिवीत पळयलें जाल्यार तिका जायते कोश त्रास आडकोळी आसली, पूण ह्या सगल्या मदें तिणें देवाची खोशी कितें ती सोदली, ती तिणें विचून काडली आनी ते पोरमोणें ती जियेली. आनी हाकाच लागून सायबीण माय जाणवायेचें ठिकाण हें टायटल हो तोकटो तिका बेस बरो जाता. आयज आमी शुभ वर्तमानान पळयलां कशे भाशेन आमकां पिसाट ओस्तोऱ्यो आनी शाण्यो आंकवारी दिसतात आनी आयचो सेवादोर आमकां शाणी मनशां जावंक आपयता. आनी ही शाणेपण आमकां पुस्तकान मेळना, पूण ती जाणवाय खरी जाणवाय आमकां देवा लागच्यान मेळटा. हेंच कितें आमी पयल्या वाचपान आयकलां. पूण मोगलीशनो जायते फावटी ही देवाची जाणवाय आमी आयकूंक फाटीं रावता, कित्याक जायते फावटी आमी क्रिस्तांवां आमची जाणवाय देवाक सांगतात. देखीक आमच्या मनान आमची गरज आमी कसली घेवन हांगा आयल्या ताचें नियाळ करुया. देखीक आमी केन्नाय इगोर्जेन वेता आमचें मन कसलें ताचेर नियाळ करुया. जायते फावटी हांव देवाक सांगता, देवा म्हाका ही वोस ह्या खिणा भितर जाय. आनी जायते फावटी देव कितें सांगता तें हांव आयकूंक फाटीं रावता. हो प्रश्न म्हाका आनी तुका सांगाता नियाळ करूंक आपयता. मोगलीशनो ह्या प्रश्नाचेर बारीक नियाळ करा. आमी वेलंकनी आसतना कितलो वेळ ओगेपणान देव म्हाका कितें सांगता तें आयकूंक आमी प्रयत्न केला. हांव कोणाच्या भावार्थाचेर टिका करिना, पूण जायते फावटी आमी क्रिस्तांवां कशीं जायते फावटी हांव लेगून जेन्ना देवा मुखार येता तेन्ना म्हजी गरजूच देवा मुखार धाडटा, पूण देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता तें हांव आयकूंक फाटीं रावता. मोगलीशनो आमकां जायते फावटी जायतीं जाणां जायते फावटी वालांकांनी येतात आनी आमकां एक फिक्स टायम टेबल कसो आसा. जायते फावटी आमी उठ्ठात, मिसाक वेतात, कुमसार जातात, मागीर आमचे हेर वस्तू कोत्तात. पूण म्हत्वाची वस्त ती म्हळ्यार हांव जेजू सांगता वेळ सातां गाय. देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता तें हांव आयकतां. देवाची जाणवायेक हांव उक्तो आसां. मोगलीशनो आमी भोक्तीपणांचें कितें कोत्ता तें बरें, पूण आयज आमकां आयचो सेवादोर इल्लो ओदीक प्रयत्न करूंक आपयता. आमच्या ह्या आख्ख्या दिसान ह्या नोवेनांनी वो कितलोय वेळ आमी हांगा आसात तातलो इल्लो वेळ 5 मिनटां वो 10 मिनटां लेगीत आमी ओगेपणान देवा लागीं सांगरुया. देव म्हाका कितें सांगता तें आमी आयकू. हें करपाक आमी आमच्या जिवितांत 3 संवयो आयच्या दिसा आपणावया. पयली संवय म्हळ्यार आमी देवाचें उतर आयकूय, कित्याक तिमोथाक बरयलेले चिटीन 2 चिटीन 3 आवेस्वरांत 16वे वळीन आमकां शुभ वर्तमान जाणवायेचें भांडार तें आमकां आमचें जिवीत कशे भाशेन जियोंक जाय तें सांगता. तें आमच्यो चुक्यो कितें कोत्तात तें आमच्या तोंडा मुखार दवरता हें आमकां दिसून येता. आयज आमी देवाचें उतर वाचूय. दुसरी वस्त म्हळ्यार ओगेपणान मागणें करुया. आनी हें मागणें आमचें कसलें? आमी आमचे गरजो देवा मुखार दवरया करुयो, पूण आमची दिनवासणेची मागणी देवाक करपुया. आमी पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया, कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां जाणवायचें भांडार. तर मोगलीशनो आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता. जीवन जेजू ह्या आल्तारार येतलो. आमी देवाचे जाणवायेक उक्ती रावया. आनी ही जाणवाये विशीं हांव प्रवचन करता आसतना एक काणी म्हज्या मनांत येता आनी ती काणी अशी. एक जाणटो मनीस एक दोनपारच्या वेळार आंब्याच्या पोंदा आसलो आनी पयस ताका एक दुदी झाडाचेर आसा तो दिसलो. आनी हो मनीस म्हणूंक लागलो, देव पिसाट, कित्याक देवाची जाणवाय खरी आसली जाल्यार तो येद्या व्हडल्या आंब्याच्या झाडाक येदें धाकटें फळ दिवचो नासलो. हांव देव आसलो जाल्यार हांव ह्या आंब्याक हें व्हडलें फळ दिवपाचो आनी हे धाकटे वालेक धाकटें फळ दिवपाचो. आनी असो तो चिंता आसतना
वारो मारलो आनी हो आमो ताचे तकलेर पडलो. ताका दूख जाली खरी, पूण तो जाणविकायेन बोल्लो. ताणें म्हणलें, आयज थान हांव केन्नाच देवाच्या येवजणेक हांव दुबावचो ना. देव म्हज्या जिवितांत कितें बरें आसा तो जाणो. तो म्हाका फावो त्या वेळार तें दितलो आनी सदांच हांव देवाची स्तुती गायतलो. तर मोगालिश्टानो, ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना सायबीण मायची उतरां आमची जावया. ही आसा हांव देवाची चाको, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरां पोरमाणे. दर एका दिसा ह्या नोवेनांनी वांटो घेता आसतना आमी जाणवाय मागुया आनी दर एका दिसा देवाच्या मोगांत वाडूंक प्रयत्न करूया. हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी कांय आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोळ्यांत वावुरतना आपले जाणवायेन देवाच्या राज्याची बरी खबर अदीक नेटान परगटूंक आनी ह्या वरवीं सगळे क्रिस्ती पोरजेक देवाचो मोग उक्तो करूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोरता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोरता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलेली सुटी बरे भाशेन चलोवंक आनी ह्या वरवीं देशाची खरी उदरगत करूंक तांकां जाणवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोरता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोरता तुका. मारिया आमची सोर्गीची आवय आमकां एक जाणवायेन बोल्लोलो नमुनो. मारयेन आपल्या जिवितांत बरें तेंच केलें आनी आपल्या सोर्ग भोंवतणी बरेंपण शिपडायलें. हेच मारयेची देख घेवन आमी आमचे जाणवायेन वापरून बरें तें करूंक बापा लागीं आमकां आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोरता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोरता तुका. वेलेंकनी मायेची पोरबेची तयारी जी आयज सावन सुरू जाल्या ती फोल बरीच जावंक आनी आंकवार मायेचो जोलोम आमी व्हडे खुशालकायेन समोर ओबूंक. तेच पोरी पयस पयस थावन आयलेल्या आमच्या भावा भयणांक राख आनी सांबाळ आनी तांच्या गोरजांनी देवान तांकां आपलो आदार दिवंक वेलेंकनी मायेच्या मोजतीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोरता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोरता तुका. भोव सर्गीच्या दोयाळ बापा, आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता सायबीण मायच्या देण्या खातीर. तिच्या जिवितांतल्यान जायते शेगूण आमी नियाळटा. आयज ती आमकां जाणवायेन बरोवंक ओगेपणान तुजें उतर आयकूंक ताचें नियाळ करून आमचें जिवीत आकारूंक तूं आमकां आपयता. तिचें सांगणें आयकून घेवन आमच्या जिवितांत तुजे खोशेक आमी आयती रावंक तूं आमकां आदार. आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं कांय आमची मागणी घेवन तुजे मुखार आयल्या. ती तूं दोयेन आयकून घे
आनी तुका जाय जाल्यार आनी आमकां फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दान आमच्या एवढ्यार गीत गावयात. खानीक मोगाचें. Papa canik mogace, tuca mi beton didam. Svicar con tu doente, canta casa solidam. Tugas feito então, funam chava orazo, Krista kuri amka posu, tuje lagi mata. मोच्या बाबा भयणानो हे मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आचारलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारे थंय जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतलोल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Oi oceami coru favo. सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांच्या सांगाता आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sवर्गानी संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय. Powit, 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 dolbaraco sorbespor tu. Sorbesporacie nawi Jeka takazuj, utsorgi tuka soy soy,
तुका सोयीचो पोवीत 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 दोबाराचो सोवेस पोतू. मोगलिश्टानो हो पवित्र वेळ ह्या वेळार ह्या साद्या उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू खरेपणी ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. ओगेपणान आमकां जाय तें मागूया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. Bavartaco gut porgotuja. Gesù bello, Gesù ci lontana, Gesù non viene toro. Gesù bello, Gesù ci lontana, Gesù non viene toro. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतोले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvespuram, Akhi आणि फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बाबा, टी सगायराज आमच्या गोंगडी बाबा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बर वस्तू धरून मेल्यान तेमचे बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची, आंगाशीर जाल्ल्यांची, पयस आसलेल्यांची, दोर एकल्याच्या इंतेसवांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी वालंकिनी सायबिणी देवाचे माये संगाती, बागयोन चुसे तिचो पोती बागयोन दवरून आनी सोर कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगदा तुजी मोही मागावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता,
त्याची सुधाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगलिश्टनो जाणवाय देवा लागच्यान येता आनी सगळ्याहून बरो माध्यम वेळ जाणवायचो तो म्हळ्यार ओगेपणान देवा मुखार उबी रावूं दर एका दिसा ओगेपणान देवा मुखार रावूं देव सांगता ती जाणवाय आपणाव देवाचे खोशेक जाणवायेन उक्ती रावूं आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान आमकां कृपा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेलां बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्ताय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनगुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे भाग घातिल्ली आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे भाग घातिल्ली आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे भाग घातिल्ली आमकां शांती हो जावन आसा जीवन जेजू जो दर एका दिसा आपली उतर आपली जाणवाय आमकां उक्तेपणी फावो कोत्ता ताच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावया मागतलो वाट दिवची कोब्यां दिवंक येता आसतना आनी लूट करची न्हय जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात नंबर D19 जेजू तुजो उगडास पुरो तुजो उगडास पुरो काळजांत भरून Sotos coro, Oslo Saitun, Sotos Amso, Rugrupolion, Tukabokso. Kalzan Amcha, Kalzan
Jesuci sormaladi, cibir mogum bogut swadi, kanangayon amrutodi, tanitadar boboladi. Kalsadamcha, Borwashadu kipatyacha, Korya asya sotolyacha, Swarga sukha bhoktolyacha. Kalsadamcha, दुसरें गायन घेऊयात. नंबर D28 मोशा जेवणाक यात. मोशा जेवणाक येयात, बाबूय खोशी बोसा, मोच्या कुडी रोखतात, खुशी दादोस जायात. मोच्या जेवणाक येयात, बाबूय खोशी बोसा, मोची कुडी रोखतात, खुशी दादोस जायात. जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे. जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे.
बोधन जेजू जिवीत तुझे जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे 모체 구리 왕랑 동치 기랑 디야 모차 록다 왕랑 동치 비봉 디야 모체 구리 왕랑 동치 기랑 디야 모자 록다 왕라 둠체 비온디야 제수 지윗 tuझे 사비 지윗 암치 제수 지윗 tuझे 사비 지윗 암치 प्रार्थूया. कोणवाळ्या बापा बागयोंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दिवंक ह्या नोवेनांनी वांटो घेता.
तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्या देखून आमी संतोष बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता त्याच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी की आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. मोगलेशनो चोत्राय दोरात आतां 11:30 वाजता मागणी सुरू जातले आनी 12 वाजता फ्लॅग हॉस्टिंग आसतलें तेच परी सांजे 8 वाजता पुरसांव आसतलें आमचें निमाणें तेच परी कुमसारां आसात दोर दिसा सकाळीं 6 वाजता ती सुरू जातात आनी तरणाट्यांक खेरीत करून 2 ते 3 वाजता कुमसारां आसतलीं तो तुमी ताचो फायदो घेवचो. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उदुत्कार. एक धाकटुशी कोलोवणी आसा जी आमची तरणाटी जी कोण पालकेक व्हॉलेंटियर्स रावंक सोदतात ताणें रेविट हॉटेल हे हॉटेला कोणें हेल्पिंग हँड आहा ते विना एक भयण आसतली तेका वचोन मेवचें आनी हांव मागतां आमची तरणाटी वचोन हे बैतून भाग घेतली म्हणून कित्याक आमची तरणाटी तिका कोणूच ना म्हणून तेणें आमच्या गोंयकार तरणाट्यांक व्हॉलेंटियर्स रावपाक आपयल्यान. पवित्र उदकाचो शिवर मारतना गीत गावयात. जेजू तुजें नांव. जेजू तुजें नांव पवित्र पवित्र जावं तारक मुरान तूं ओळखून सगळे गांव तुजे जोरीचे उदक मोजेर व्हांव अशें गोडीत जावं मागणें कोता जेजू जेजू तूं मोग करताय म्हजो नेरमी हांवें मोग करूंक तुजो तुजे जोरीचे उदक मोजेर व्हांव अशें गोडीत जावं मागणें कोता जेजू जेजू तूं मोग करताय म्हजो नेरमी हांवें मोग करूंक तुजो तुजे जोरीचे उदक मोजेर व्हांव अशें गोडीत जावं मागणें कोता अशें गोडीत जावं मागणें कोता. रागान करुयात. माये केदें तुजें नांव. Kedeं tuजें नांव वाखांका तुका सगलो गांव आयज आमी मागूंक आयल्या माई घाल तुजे देसां आनी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोरी विस्वासान आयल्या आमी माई आयक आमची मागणी वेळाक आनी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोरी विस्वासान आयल्या आमी माई आयक आमची मागणी रावो तूं त्या
altar. Benção ganduri korabian, white vignam chirivan, Mai di tu soada, vela kani saibini, saibini, ais tu chapaya suri, wiswasarai nawami, Ailawami, mai ai kam chimaki, ai kam chimagi, wela kani saibini, saibini, ais tu chapaya suri, wiswasarai nawami, Ailawami, mai ai kam chimaki. ai kam chimagi.
பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வேளாங்கண்ணி டிவி யூடியூப் சேனல் வழியாக அன்னையின் திருக்கொடியை காண ஆவலாயிருப்பீர்கள். சரியாக 11:40 அன்னையினுடைய திருக்கொடிக்கான வழிபாடு தொடங்கும். ஆகவே நாம் அனைவரும் தயாராவோம். ஆங்காங்கு இருக்கிற மக்கள் ஆலயத்தை சுற்றி வந்து நிற்கலாம். மக்கள் இந்த திருக்கொடிக்காக தங்கள் பேச்சுகளை குறைத்து கொண்டு மௌனமாக ஜெப உணர்வோடு கொடி பவனிக்கு கொடியினுடைய கொடியேற்றத்திற்கு நாம் தயாராவோம். 10 நாட்களும் திருத்தலத்திலே மதியம் கொடியேற்றப்பட்டு 10 நாள் நவநாளும் அன்னையினுடைய மேலான கொடைகள் அன்னையினுடைய புண்ணியங்களை தியானிக்கின்ற விதத்திலே திருத்தல வழிபாடுகள் எல்லாம் நடக்கிறது. 2024 ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு முதல் நாள் நவநாள் அன்னை மரியாள் ஞானத்தின் இருப்பிடம் மேரி தி சீட் ஆஃப் விஸ்டம் என்ற ஞான தலைப்பிலே இன்றைய வழிபாட்டு சிந்தனைகள் வழிபாடுகள் அனைத்தும் நடக்கின்றன. ஆண்டவர் இயேசு ஞானத்தின் மொத்த உருவமாக இருக்கிறார். ஞானமே உருவான இயேசுவை தாங்கியவள் அன்னை மரியாள். ஞானமாகிய இயேசுவை தன் மடியில் சுமந்தவள் அன்னை மரியாள் என்பதனால் அவள் ஞானத்தின் இருப்பிடமாக இருக்கிறார். கொடிப்பவனிக்கு நாம் தயாராக போகிறோம். அன்னையிடம் உருக்கமாக வேண்டுவோம். இன்றைய கொடியேற்ற நிகழ்வானது உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் ஆரோக்கிய அன்னையின் அருளை கொண்டு வருவதாக. Ave, Ave, அன்னையில் அன்பார்ந்தவர்களே, அனைவரும் அமைதியிலே ஜெபிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். ஆவே மரியா என்ற பாடல் பாடுகின்ற பொழுது உங்களுடைய வலது கைகளை உயர்த்தி அன்னையை போற்றி புகழுங்கள். Now we are going to recite the Hail Mary prayer in different languages. When we say the prayer, if you know the language, you are requested and expected to join us. And when we sing the song Ave Maria, you are requested to raise up your right hand and praise Our Lady. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ave, தமிழில் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். வலது கைகளை உயர்த்தி கைலி ரைஸ் அப் யுவர் in English. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। ಕನ್ನಡ. ನಮೋ ಮರಿಯೇ, ವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. മലയാളം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave
ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరి యొక్క మాత, పాపాత్మలు మైండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. मराठी. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांकरिता विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. कोंकणी. नमान मुरे कुरपेन बोललेले सर्वेस पोत तुझे ताय असा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो आपूत शेसू. आमचो वागेवती मरे देवाची माई, आम पापियां खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आवे, आवे, आवे मारिया, आवे, आवे, आवे मारिया. गुजराती. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તમારી સાથે છે. ભાગ્યવંત તમે સર્વ સ્ત્રીઓમાં અને ભાગ્યવંત તમારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. એ પવિત્ર મારિયા, પરમેશ્વરની માં, અમે પાપીઓને વાસ્તે વિનંતી કરો, હમણાં અને અમારા મોતને વખતે. આમેન. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. बेंगाली. প্রণাম মারিয়া, কৃপা পূর্ণ, প্রভু তোমার সহায়। তুমি নারীকুলে ধন্য, তোমার গর্ভের ফল যিশুও ধন্য। হে পুণ্যময়ী মারিয়া, ঈশ্বর জননী, আমরা পাপী, এখন আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো। আমেন। Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. होरिया. नमस्ते मारिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुमरी संगरे, नारीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭଫଳ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ବନେଶ୍ରକ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାରିଆ, ଆମେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। Ave, Ave, Ave Maria,
East Indian. परमेश्वर तुला राखो मरिये कुरपेन बलेले सोमी तुशी हाय तू भागीवन अस्तुरिया मंदी आणि भागीवन फल तुझे उदरीचं जेजूस. संता मरिये परमेश्वराचे माये आम्हा पाप्या करता विनंती कर आता आणि आमचे मरणाचे वेळे. आमेन. உங்கள் நீங்களும் சேர்ந்து பாடுமாறு Portuguese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benedita sois vos entre as mulheres, e benedito é o fruto do vossos ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai rogai por nós, nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. French. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'esprit en engendré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous les choses, maintenant de l'heure de notre mort. Amen. Spanish. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Ave María. Ave. Ave. Ave María. Latin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora in mortis nostre. Amen. Ave. Ave. Ave Maria. Ave. Ave. Ave Maria. Greek. Haide Maria,
que haritomeni, hokilius metaxu, el logimenus metaxu tomenecum, cae logimenus hocatores desculiesu hociesus. Hakia Maria, Timotokin, para calakia masamatulus, horacaisum hopen, tus natus hemas. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. அன்னையில் அன்பார்ந்தவர்களே, இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகள் இருக்கின்றன. அமைதியிலே அனைவரும் ஜெபித்துக் கொண்டே இருங்கள். என்னென்ன கருத்துக்களுக்காக இங்கே வந்திருக்கிறீர்களோ அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் இப்பொழுது மனக்கண்மன் கொண்டு வந்து அவற்றையெல்லாம் ஆரோக்கிய அன்னை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று சொல்லி அவரிடத்திலே மன்றாடுங்கள். திருப்பலி முடிந்த கொடியேற்றம் முடிந்த பிறகு 12:15 மணிக்கு பேராலயத்தின் கீழ்கோவிலில் தமிழில் திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்கப்படும். கொடியேற்றம் முடிந்த பிறகு கலைந்து செல்லுகின்ற பொழுது உங்களுடைய பொருட்களை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். நகை, கை கடிகாரம், பணப்பை, பயணப்பை அத்தனையும் பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். கொடியேற்றம் நடைபெறுகின்ற பொழுது காசுகளை வாரி இறைக்க வேண்டாம். அது நேர்ச்சை செயல் அல்ல, பக்தி முயற்சியும் அல்ல. Don't throw coins during the time of flag hoisting. That's not a pious activity. While moving in the crowd after the flag hoisting, kindly take care of your belongings. After the flag hoisting, there will be a mass in Tamil in the lower basilica. தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். ஆண்டவருடைய தூதர் மரியாவுக்கு தூதுரைத்தான். மரியா தூய ஆவியால் கருத்தரித்தார். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை, உமது சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே,
உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். வாக்கு மனிதரானா, நம்மிடையே குடிகொண்டார். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதி பெறும்படியாக இறைவனின் தூய அன்னையே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். மன்றாடுவோமாக. இறைவா, உம் திருமகன் மனிதரானதை உம்முடைய வானதூதர் வழியாக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அவருடைய பாடுகளினாலும் இறப்பினாலும் நாங்கள் உயிர்ப்பின் மாட்சி பெற உமது அருளை பொழிவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென். மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே, உமது அடைக்கலமாக ஓடி வந்து உம்முடைய உபகார சகாயங்களை இறந்து உம்முடைய மன்றாட்டுக்களின் உதவியை கேட்ட ஒருவனாகிலும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகத்தில் சொல்ல கேள்விப்பட்டதில்லை என்று நினைத்தருளும். கன்னியருடைய ராக்கினியான கன்னிகையே, தயையுள்ள தாயே, இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையால் ஏவப்பட்டு உமது திருப்பாதத்தை அண்டி வருகிறோம். பெருமூச்செறிந்தழுது பாவியாகிய நாங்கள் உமது தயாளத்துக்கு காத்து கொண்டு உமது சமூகத்திலே நிற்கிறோம். அவதரித்த வார்த்தையின் தாயே, எங்கள் மன்றாட்டை புறக்கணியாமல் தயாபரியாய் கேட்டு தந்தருளும். ஆமென். உற்பவத்தில் மாசற்றவரான பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். மீட்பின் பயனை உலக மாந்தருக்கு அடைந்து தரும் பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். அண்டினோர் அனைவரையும் ஆதரிக்கும் பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். வியாதிக்காரருடைய வினை அகற்றுகிற பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். உம்மை நம்பினவர்களை ஒருபோதும் கைவிடாத பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். வேளாங்கண்ணி உமது திருத்தலமாக தெரிந்தெடுத்து அருள் வளம் பொழிந்து எண்ணிறந்த புதுமைகளை புரிந்து ஆன்ம உடல் நலமளிக்கும் பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled your protection, implored your help, and sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, we fly unto you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you we come, before you we stand sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not our petitions, but in your mercy, hear and answer us. Amen. Our Lady of Health Velankani, pray for us. Our Lady of Health Velankani, Pray for India. Our Lady of Health Velankani, Pray for the peace in the world. இப்பொழுது அன்னையின் திருக்கொடியானது புனிதம் செய்யப்படுகிறது. தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமென். ஆண்டவருடைய பேராலே நமக்கு உதவி உண்டு. விண்ணையும் படைத்தவர் அவரே. The Lord be with you. And also with your spirit. ஜெபிப்போமாக. இறைவா, உம் மக்கள் தங்கள் பாதுகாவலியான புனித ஆரோக்கிய அன்னை திருநாளை கொண்டாட தயார் செய்திருக்கும்
இக்கொடியை ஆசீர்வதித்து புனிதப்படுத்தியருளும். இக்கொடி உயிரை ஏற்றப்படுவது போல இவர்களுடைய உள்ளங்களும் விண்ணகம் நோக்கி உயர்த்தப்படுவனவாக. இந்நவ நாட்களில் இக்கொடியை காண்போர் அனைவரும் தங்கள் தாயாகிய புனித ஆரோக்கிய மாதாவை தங்களுடைய பாதுகாவலியாக நினைவு கூர்ந்து அவர் தம் முன்மாதிரியை பின்பற்றி உமக்கு உகந்தவர்கள் ஆவார்களாக. May our Lady of Health shower on all those who are gathered here her choicest blessing through her powerful intercession. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென்.
தன்னுடைய திருக்கொடியேற்றம் அருமையாக நடந்தேறியது. ஆண்டவருக்கும் அன்னை மரிக்கும் நன்றி சொல்வோம். அன்னை ஆரோக்கிய தாய் உங்களுக்கு நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை தனது மகனிடமிருந்து பெற்று உங்களுக்கு நிறைவாக தருவாராக. கூட்டத்திலே கலைந்து செல்லுகின்ற பொழுது உங்களுடைய பொருட்களை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். திருடர்கள் கூட்டத்திலே ஊடுருவி இருக்கிறார்கள். எனவே உங்களுடைய பொருட்களை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். Thieves are roaming around in the crowd, so be on alert always. Kindly take care of your belongings. தொடர்ந்து சென்று கொண்டே இருங்கள், யாரும் வழியில் நின்று கொண்டிருக்க வேண்டாம். Kindly keep on moving. Don't be standing on the way and talking. Kindly keep on moving.